ऐलम बाप्पा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन ऐलम बाप्पा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाल सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाल सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Zuraya mogalista करता स्तुती आराधन जिजुराया मोगालिष्टा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Parakita करता स्तुती आराधन पवित्रम्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधन अज्ञात रावताय कुर्पीन बोलताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावताय कुर्पीन बोलताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Ergan tuka sumia Jesu, Ergan tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu, stuti tuka sumia Jesu, stuti tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu, naman tuka sumia Jesu, naman tuka sumia Jesu, pranam tuka sumia Jesu, pranam tuka sumia Jesu, vandan tuka sumia Jesu, vandan tuka sumia Jesu, harsitau tuka sumia Jesu, harsitau tuka sumia Jesu, ogol sitau tuka sumia Jesu, ogol sitau tuka sumia Jesu, ergan 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 tuka sumia Jesu. ergan tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Đại cần bố xá. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेरस सोमयाचें आराधन करच्याक ह्या पून शेताक आमी आयल्या. आमचो सोमी आमचे समकार आसा. एक नवें वर्स 2024 2024 आमकां एक वर्तें देणें जावन दिलां. हाच्या की वर्तें कसलें देणें आमी जेजूतावन अपेक्षीत खंडीत ना. असलें एक देणें, धर्मार्थ देणें, वेळाचें देणें सोमयान आमकां दिलां. हे सगळे वर्स आमच्या समकर आसा. ह्या सगळ्या वर्सांत कितें जातलें हांव आनी तुमी नेणाव, पूण देव सगळें जाणा. फाटल्या 2023 2023 वर्सांत सोमयान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां आशिर्वादां ओतुल्लीं आसात. त्या देखून वर्साच्या अखेरेक आमच्या पिरगजींनी 1 घंटोभर आराधन करून देवान दिल्ल्या वर्सा खातीर आमी अर्गां दिलीं आनी नव्या वर्साक फुडें येवच्या नव्या वर्सा खातीर देवाक आमी अर्गां भेटयलीं. आनी आज ह्या नव्या वर्सांतच आमी आसाव. देवाक जावं मान आनी वगळाप. त्या सोमयाची उतरां हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. हांव सुवाट सत आनी जिवीत मुझे मरीफायक गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. असलो परवसो दिल्लो आमचो सोमी इम्मानुएल, गर्दनाच्या कावणेर जल्माल्लो जेजू, देव मनीस जावन आमची भेट करूंक आयिल्लो तोच जेजू फाटल्या 2023 वर्सां जावन आमच्या सांगाताच आसा. ह्या उंड्या रुपार ताचें दर्शन तो दिते आसा. त्याच जेजूक वो थोडो वेळ ताची स्तुती करच्यांत, ताचें आराधन करच्यांत, ताचें उतर आयकोवच्यांत आनी आमच्याच जिविताचें समर्पण करच्यांत आमी करसिया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संतोश भरीत काळजान हो सगळो वेळ सोमया सांगाता आमी करसूंक प्रयत्न करया. कित्याक देव मात्र आमकां गरज आसचें शांती समाधान दिवंक शकता. तर एक निचेव ह्या वर्साच्या सुरवेरस आमी करया. मोरये बरी देवाच्या कुशेक आमी खालतीमान घालतल्या आनी सदांच संतुश्टी जावन संतोष बरीत काळजान सोमयाची स्तुती करतले हांव म्हणून सोमयाक एक मोगाची बासवणी करया. आनी जुबलेवाचें वरास आमी आचरण करन आसाव. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लें जुबलेवाचें वरास 2025 इस्वेंत आमी आचरण करता आसतना हें वरास पवित्र सभेन आमकां मागण्याचें वरास म्हूण दिलां. तर हो सगळें वर्स मागण्या बरीत जिविताक आमकांच तयाराय करूंक आमकां एक आहिन्न वेळ. तर सोमयाची स्तुती करन ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवन गावया एक कन्नड गीत नन्ना उसिरिरुवा दिनवेल्ला. देवान आमकां हें जिवीत म्हणलें देणें दिवन येदोळ म्हणसर राखलां सांबाळलां. फुडल्या दिसांनी तो आमकां सांबाळटलो. आमी एक सुरेनय आमच्या सांगाता तो आसा असल्या बरोवसायान बरोवन संतोष बरीत काळजान हें गीत कन्नड गीत आमी गावचें. तुमच्या धाकट्या बुकांनी पान 16 गीत 20 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
निमागे आराधने. आम्ही सर्वांनी उभी राहूचे. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ.
ನನ್ನ ಬಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. Daikan bosa मोगाच्यानो आमचो सोमी आमच्या सांगाता आसा, देखून आमी ताच्या सांगाता आसाव. तुमी ताच्या सांगाता आसात गी? आमी सगळीं ताचे सांगाता आसाव आनी आमकां तो सदांच सांगातपणान जियोंक आशेता. इमानुएल देव आमच्या सांगाता. आनी एक नवें वरास देवाच्या आशिर्वादांनी भरुल्लें ताणें आमकां येदोळूच फावो केलां. ताका जावं मान आनी वगळाप. आनी ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेरच सोमयाचें आराधन करचें, ताची स्तुती करची, आमच्या जिविताक बेसांवां जोड घेवचें भाग देवान म्हाका तुका आम्हा सर्वांक फावो केलां. देखून ताचो आज उपकार आमी बावडटा आसतना हें सगळें वरास आमकां देणें जावन दिल्ल्या त्याच जेजूक आमचेंच जिवीत आज हांव आनी तुमी देणें जावन समर्पूंक प्रयत्न करया. आमच्या बऱ्या उलोवण्या मुखांत्र, आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र, आमकां दिल्लें तें कुटुंबाचें जिवीत मोगान जियोवच्या मुखांत्र, सोडतोडीन जियोवच्या मुखांत्र, एकामेका बोगसून जियोवच्या मुखांत्र अशें दिसपट्टें आमचें जिवीत संतोशान जियोवंक जेजू आमकां उलो दिता. देखून ताचीं उतरां आमकां बरवशाचीं ह्या कश्टांतल्यानो आनी वचन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. ह्या सगळ्या वर्सां सोमयात हांव शिकोवंक आमकां जायतें आसा. तें शिकचें बरें मन म्हजें थंय आनी आम्हा सर्वां थंय तोच देव रुपीत करून दी म्हूण कालतेपणी मागया. सोमयाचें आराधन आमी करनासाव तर हो वेळ जावन आसा आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालचो. फाटलें 2023 वरास देवान आमकां दिल्लें, पूण जायत्यो बासोवण्यो हांवें आनी तुमी आदल्या वर्साच्या सुरवेर केल्ल्यो आसूंक पुरो. थोड्यो हांवें आनी तुमी पाळल्यात आनी थोड्यो पाळच्यांत आमी सोलवाल्यो. पूण निराश जावचें नाका. देवान आनेक अवकाश आमकां दिला. हरी एक अवकाश आमकां जिविताक प्रेरणाचे जावन आसात. तर आमच्याच जिविताची एक मोलावणी करूंक ह्या घडये जेजू आमकां आपयता. आमच्या सर पातकांची दूख आमी धरया. हरी एका आमच्या उल्या उपरांत आमची जबाब जावं दी. ह्या गिता मुखांत्र आमी तें गीत गावयेत. पातकां म्हजी बोगो सोमया, काकूत तुजी ताकय, मोगान म्हाका वेंगून दनिया, गोपान तुज्या लिपय. एक चरण मात्र आमी गावचें. हरी एक उलो जाल्या उपरांत आमी परत तेंच गीत गावचें. एक घडी आमी सांगाता गावया. पातकां मुझी बोगो सोमया, काकूत तुजी ताकय, मोगान म्हाका वेंगून दनिया, गोपान तुज्या लिपय. दयाळा बापा, तुवें दिल्ल्या सर देण्यां प्रास वर्तें देणें वेळ. वो वेळ एक पावटी पाशार जालो तर परत आमकां फाटीं मेळना. तरी आमच्या आळसायेक लागून TV, मोबायल, कंप्युटर
इंटरनेट असल्या संगतींक बली जावन वेळाचो सारको उपायोग करूंक ना. भुरग्यांनी शिकपाक जाय तितलो वेळ दिवंक ना. युवा जाणांनी आपल्या फुडारा विशीं सडीत चिंताप आटयनासतना वेळाचो विभाट केल्ले खातीर वडिलांनी भुरग्यांक तशें युवा जाणांक वेळ पाड करिनाशें सारकी मायेत आनी समजणी दिवंक फाटीं सरले खातीर दिसपट्ट्याची वितांत बावार्थाच्या संगतींक सारको वेळ दिनातले खातीर बोगसणे मागता आनी खालत्या काळजान गायता. मोगाळा जेजू आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर आमकां तुवें विविध रितीचे संस्कार साक्रामेंत दिल्यात. येवकारिस्ताचो आनी कुमसाराचो साक्रामेंत ह्या पैकी प्रमुख. साहित्य फावटी ह्या संस्कारांत भाग घेवन साक्रामेंत स्विकार करूंक अवकाश आसलो तरी म्हज्या आळसायेद्वारे नाखुशी दाखोवन संस्कारांतय शेळेपण दाखयल्ले खातीर तशेंच फावो ते परी हे संस्कार सेविनातले खातीर पाश्चात्ताप पावता आनी गायता. मोगाळा जेजू आमच्या पिरगजेंत याजाक आनी धार्मीक भाव भयणी तुवें आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आमच्या पिरगजेच्या बरेपणाक ती जायतें वावुरतात तरी आमच्या नकारात्मक चिंतपाद्वारे आमच्या हशीर मनोभावाद्वारे तांकां सारके रितीन समजून घेवंक तशेंच तांकां फावो तो स्थान आनी मान दिवंक आमी सोपूंक ना. ह्या खातीर तुजे कडेन बोगसणे मागता आनी गायता. मोगाळा जेजू कुटाम आमकां तुवें दिल्ली वर्ती खाणीक जे कुटाम सांगाता मागता ते बाळटा म्हणून आमकां कळीत आसा तरी जायते फावटी आमच्या कुटुंबाचें मागणें करूंक तुजें उतार वाचूंक आनी नियाळ करूंक तुज्या उतरां प्रकार चलोवन जिवितांत तुका पयलो जागो दिवंक चलवले हांव मात्र न्हय. कुटुंबांत एकामेकां समजून घेवंक आवय बापूयन आपल्या भुरग्यांक सारकें शिकप देव बिरांत बावडता विशीं समजणी दिवंक तशेंच भुरगीं आनी युवा जाणां आपल्या वडिलांक काल जावन एकामेका माया मोगान जियोंक सुकोवन पडल्या. हे खातीर आमी बोगसणे मागता आनी गायता. मोगाळा जेजू आमकां हरी एकल्याक आमचे तांकीत प्रमाणे वावर फावो केला. कृषेचो सरकारी वाहनांनी ऑफिसांत इस्कोलांत संस्थांत कंपनींत अशें ह्या वावराद्वारे दिसपट्टो ग्रास फावो केला तरी तें काम बऱ्या तरान करूंक पाटीर सरिल्ले खातीर बोगसणे मागता आनी गायता. Mogan maga vengo
दया गोपान तुझ्या लिपय मोगाळा जेजू आमच्या कुडींत विविध विश्वे दिवन बरी भलायकी दिल्याय हेरांच्या गरजांक पावोवंक हातपाय हेरां विशीं बरें उलोवंक आनी तुजी स्तुती करूंक जीप तुजी महात कार्यां पळोवंक आनी ताची सोबाई वर्णूंक दोळे पूण हे कुडीचे विश्वे सारक्या रितीन वापरिनासतना तुजी महत् कार्यां वर्णूंक फाटीं सरिल्ले खातीर आमी बोगसाणें मागताव आनी गायताव पातकां म्हजी भोगोवया काक तुजी नाग मोगान म्हाका वेंगून दया गोपान तुझ्या लिपय एक घडी भोर मौन रावया आमचें उणेपण आमच्या दोळ्या मुखार हाडया मौनपणी त्याच जेजूक समर्पण दिवया आमकां आमचो सोमी बरें करून जाणा तर पश्चातापाच्या काळजान बरोवन आमचें उणेपण आमची हस्कतकाय आमची पातकां ह्या घडये मौनपणी जेजूक समर्पण दिवया सोम्याचे उतर आयकोवच्याक आमकां सामी आयती करया उबी रावात सां पावलून कोलोसेकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 5 तावन अध्याय 3 वोळ 5 तावन ह्या पासत तुमचे थंय आसल्ल्यो संवसारी कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा व्याभिचार आनी इस्कळपण कामाचार कोठ्यो ओडण्यो आनी आपस्वार्थ हे खातीराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता एका काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या कोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात पूण आतां राग क्रोध करीमोस्तो निस्कुचार आनी गाळी सोवे हे सगळें तुमी पयस करा एकामेका पटयनाकात पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करण नवे सैंब तुमी नेसल्यात आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनासले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना क्रिस्तस सक्तांक क्रिस्तस सक्कड देवाचे उतर घे देवाचे व्हड उपकार दयकन बसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आत्तां आयकल्लें देवाचें उतर आमच्या अरियेकल्याच्या जिवितांत प्रेरणाचें देखून ह्या वाचपाच्या आखरेक थंयसर आमकां सांगलां क्रिस्तस सक्तांक क्रिस्तस सक्कड सांगात आमी म्हणुया क्रिस्तस सक्तांक क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सक्तांक क्रिस्तस सक्कड वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कित्याक म्हाका आनी तुमकां एक नांव आसा कसलें नांव क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणलें नांव आमकां पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर फावो जालां पवित्र सभेन ती अंत्योकाच्या क्रिस्तांवांक तें पयलें नांव फावो जाल्लें आनी आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर एक नांव फावो जालां तें जावन आसा क्रिस्तांव आनी आमकां खंडीत जावन ह्या संवसारांत एक नांव आसा तें नांव आमच्या आवय बापयनी ह्या पोदोन मोदोर्नीन आमकां पवित्र स्नान दिवंक काडिल्ल्या वेळार दिल्लें आसा देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप आमी हांगासर कोणूच नांव नातलें नांव
आमकां हर एकल्याक नांव आसा, आमकां हर एकल्याक आमचोच म्हणलो एड्रेस आसा. खंयी एकडे आमी वस्ती करिना, आमी हर एकलीं आमच्या कुटुंबांत आयल्या. आमच्या कुटुंबांतच आमची वस्ती, थंयच आमी ल्हान व्हड जाता आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत संपयल्या उपरांत सर्गींच्या बिडाराक आमी फुडें वेता. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेरच इंच उतरां आमच्या मोतींत परतून परतून हाडया. क्रिस्त सक्टांक क्रिस्त सक्कड, सर संगतीनी क्रिस्त आमकां मेल फांगत. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आनीक आदर्श म्हाका आनी तुमकां गरज ना. जें कितें आदर्श कितें गरज आसा तें सगळें सोम्यातय आसा, सोम्याच्या उतरांनी तें आसा. तर तें उतर आमी गुंडायेन नियाळूंक, गुंडायेन ताचो अर्थ समजोंक आनी त्या प्रमाणे आमची क्रिस्तांवचिणी माया मोगाची मोगा माईपासाची करूंक हें नवें वरास आमकां आपोवणें दिता. तर आमच्या पोरण्या सैमाक आमी पाठ करूंक आसा. आमी नवें वर्स आयलें म्हणटा आसतना आमी पोरणे जावन आसचें न्हय, तें नव्या वर्साक सारकें पडना. नवें वर्स येता आसतना आमी पळयता नव्यो नव्यो कंपनी उदेतात आनी नव्या नव्या एडवर्टायजा मुखांतर नवे नवे प्रोडक्ट सेल करूंक ती कंपनी प्रयत्न करनासात. अशें आमच्या आत्मीक जिवितांती आमचें थंय नवेपण दिसून येवंक जाय. पोरण्यांच रितीन आमी जियोवचें न्हय, अस्कतकायेंच रावचें न्हय, पातकांतच बुडोवन उरचें न्हय. ताचें तावन हांवें आनी तुमी मुखार येवंक आसा. भावार्थ सांडचो न्हय, बोरवोसोय सांडचो न्हय, कित्याक आमी बोरवोशाचीं आतेरां जावन आसा. बोरवोशाच्या जिविताक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें लाभलां. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेर आमी आसा. तर आमचें जिवीत नव्यापणान भरिल्लें जावंक आमी प्रयत्न करया. जें कितें सोम्याक बरें लागना तें आमी करचें न्हय, जें कितें सोम्याच्या दृश्टीन बरें आसा तें मात्र आमी सोदूंक प्रयत्न करी जाय. मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 ओळ 30 आनी 3 आमकां सांगता, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कट तुमकां मेळटलें. आमच्या जिवितांत पयलें देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोंक आमी प्रयत्न करी जाय. प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेंत कश्ट येताना, निराशपण येताना, दुबाव आमकां दोसता आसतना, कुटुंबाची जिणी जियोंक म्हाका आनी तुमकां कश्ट भोगता आसतना आमी बोरवोसो सांडचो न्हय, कांगाल जावचें न्हय. जेजूक आमी उलो मारी जाय, जेजू थंय जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय. जेजू आमचे सांगाताच आसा, आमचे खातीरच न्हय गी तो आयिल्लो. देखून आमी हर एकलीं देवाच्या दृश्टेन मोलादीक जावन आसा. तर त्याच सोम्याक आमच्या भावा भयणी थंय सोदूंक आमी प्रयत्न करी जाय. तांचे थंय अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करी जाय. कश्टां तेल्यांक थंय, दणसां तेल्यांक थंय आमी आनीक क्रिस्त जावंक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. देखून अशें जाय जाल्यार मोरये माये बरी देवाच्या कुशेक कालती मान घाली जाय. मोरयेन कितें म्हळें तुमी जाणात, तुजी खुशी जाव, तुज्या उतरां प्रमाणे मुझे थंय जाव. ह्या नव्या वर्सा मुजी आनी तुजी भासी तीच जाय जाय, तीच भास मोरयेची भासच मुजी आनी तुजी जाय जाय. म्हणून बापा तुजी खुशी जाव, तुज्या उतरां प्रमाणे मुझे थंय जाव. मुजी खुशी करूंक हांव फुडें सरना जावं सोम्या. हांवें करची हर एक योजना, हांवें करची हर एक करण्यो करच्या पयलें देवाची खुशी म्हज्या तुज्या जिवितांत मागण्या मुखांतर सोदूंक, देवाचें उतार दिसपट तें वाचून नियाळ्ळ तें गुडायन समजोवच्या मुखांतर मोरये बरी देवाच्या कुशेक कालतीमान घाल जियोंक हांवें आनी तुमी प्रयत्न करी जाय. ते दाळा आमच्या सर वायटाक आमी सांगतले हांव आनी मुखार म्हाका तूं नाका, म्हाका जिवीत जाय जाय मोगा माईपासाचें. बऱ्या करण्यांनी भरिल्लें जिवीत आसतावन हांव सोम्या खातीर जियेता, कोणा खातीर न्हय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसाराच्या दृश्टीन हांव भाग्यवन म्हूण दाखोवंक हांवें जियोवचें न्हय, पूण म्हज्या सोम्या खातीर कालत्या काळजान कालत्या मनान हांवें म्हजें जिवीत प्रामाणीकपणान जियोवंक म्हाका आनी तुमकां आज आपोवणें आसा. तर सर वायटाक आमी पयस करया,
बरेपणान भरिल्ली व्यक्ती जावन सोमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव संतोश भरीत काळजान जियोवच्याक आमी फुडें सरया. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरयेन तिच्या जिवितांत देवाच्या उतरांक गमान दिलें. देवाच्या उतरां प्रमाणे ती जियेली. देखून आमी मोरयेक देवाच्या उतराची स्त्री म्हणून आपयता. मोरयेन देवाच्या उतरांक पाळो दिल्ल्या बरी आमी देवाचें उतर दिसपट्टें वाचून तें नियाळूंक त्या उतराक सरी जाल्ली जिणी जियोवच्याक सोमयाची कृपा मागया आनी गावया गीत जेजू तुजीं उतरां काळजाचो संतोष. तुमच्या कंतारा बुकांत सोमयाक दिन वाचुया B10. तुझी उतरां काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उतरां दोळ्याचो उजवाड. जेजू तुझी उतरां जिणेचो उजवाड. जेजू तुझी उतरां तुझी उतरां भुकेल्या जेवा. जेजू तुझी उतरां मेलेल्या जिवी. जेजू तुझी उतरां जेजू तुझी उतरां आप्राव्या मावी. जेजू तुझी उतरां गुलामा सुटका. थोडी मिनटां मौनपणी करसिया याच्या आदारान जाप सोदूंक प्रयत्न करिया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सोमयाचें आराधन आमी केलें. आमची पाताक आमी वळखल्या. देवाचें उतर आमी नियाळ्ळें आनी आतां आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमी फुडें सरता आसतना तस्सो देवाचो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचेर देवून येवं दी म्हूण मागता आसतना हांव तुमचेर पवित्र केल्लें उदक शेणायतलो अशें एक गुर्तू आमकां नवेपणाक जियोवच्याक देव आपयता म्हणलें. देवाचो पवित्र आत्मो आमचे सांगात आसा. आमकां भावार्थान भरता, आमकां बरवोसन भरता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सर्वांनी दोळेत आमचे तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरचे. ह्या जाग तुमचे वयर पवित्र उदक ह्या घडये शेणायतात. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. सशिखर थंय लावय
केलात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, वो पवित्र वेळ सोमयान आमकां फावो केल्लो तर आमच्या जिवितांत एक नवें वरास देवान फावो केलां. देखून नव्या बोगडांनी बरोवन आमचें जिवीत नवेपणान जियोवच्याक ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण करया. देवा पवित्रात्म्याक आमचे मदें येदोळूच आमी स्वागत केलो. तसो पवित्रात्मो आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत सोमयाची खुशी करूंक कृपा दिवं दी. त्या पवित्रात्म्याचे ससाय आमी दिसपट्ट्या जिणयेंत मागोवंक पवित्रात्म्याक दिंगस विसर नासतना सोमयाची हे मिसांव जारी करच्याक पवित्रात्म्याची कृपा आमी मागया. ह्या घडये आमकांच आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. कोणा खातीर आमी समर्पोवंक आसा तें आतां समजोवंक तांचे खातीर आमी समर्पण दिवया. विविध इराद्यां खातीर हांव समर्पण करता आसतना तुमकांच जेजूच्या हातांत तुमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमचें जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें जिवीत. हें जिवीत ह्या घडये जेजूच्या हातांतच आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमचें कुटुंब, आमच्या कुटुंबांत आसचें सर सांदे गांवांत तशें बोरगांवांत आसचें, भलायकेंत आसचें तशेंच पिडेस्त हांकां समेस्तांक ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमच्या आवय बापूयंक वडिलांक, ती आमची जल्मदातारां जावन आसात, तांकां ह्या घडये जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर भुरग्यांक, समर्पण दिवया आमच्या इश्टांक, समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबादारांक आनी सैऱ्यांक, आमच्या बापा साहेबाक, सर बीस साहेबांक, आमच्या धार्मिकांक, आमच्या पवित्र सभेक, आमच्या बिरगज याजकांक, बिरगजीच्या मुखेल्यांक, बिरगजीच्या सर संघ संस्थांतल्या सांग्यांक, देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी अधिकारींक, आमच्या शिक्षक शिक्षकींक, सर दाक्तेरांक आनी नर्सांक, आमच्या मालगड्या आनी उतार प्रायेच्यांक जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. विविध रितीन कश्टोन आसात आमची भाव भयणी, विविध रितीच्या पिडेस्तांक ICUंत आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी आमची भाव भयणी कश्टातात. तसो दैवीक वैज ताची खुशी जाल्यार ह्या घडये कश्टोन आसल्या निराजपणांत आसल्या मरणाक च्या रितीन वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक आपडून दी, गुण करून दी आनी ह्या घडये आमच्या जिवितांतले कश्ट जेजूक समर्पण दिवया. आमचे मोतीचे समस्ये, कुडीचे समस्ये, आमकां दोसचे समस्ये, आमचो दुबाव, आमचो राग हे सगळें जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत आसल्या युवा जणांक, तांकां बरो फुडार फावो जावं दी, तांकां बरीं कामां लाबोवन दीत, तांचें जिवीत देवाक मानवन सारकें जियोवच्याक देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमच्या शिक्षण संस्थांक जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या सर वावुराड्यांक, आमच्या रैतांक, व्यापार वहिवाट करतेल्यांक, आमच्या सर चालकांक, आमची सर वाहनां आनी कामां, आमची कृषी, आमचो वावर, आमच्या सर मनजातींक, आमचें घर आनी आस्त बदीक, आमचें शेजार, आमचो वाडो, आमची बिरगज, आमचें वस्तेघर, आमच्या सर दानींक आनी हिता चिंतकांक, आमकां बरें करतेल्यांक आनी वायट करतेल्यांक जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. हो समर्पणेचो वेळ मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू तावन कितेंच लिपय नासतना संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान आमच्याच जिविताचें समर्पण करया, आमकांच समर्पण दिवया. आनी ह्या वेळारच आमी गावया गीत, आमकांच आमी समर्पण दिता व्हडलें काळजान धांवन हांव तुका समर्पिता. काळजान तुका उर्गां दिता, काळीज म्हजें तुका आस भेटयता. काळजान तुका
अर्गां दिता काळीजमुचे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता जीवित मोचे तुका आज भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता जीवित मोचे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता सर्वस्वचे तुका आज भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता सर्वस्वचे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 एक घडी बरो आमच्यो वैयक्तीक गरजो जेजूक समर्पून दिवया आमच्या कुटुंबांनी हास्य पिढी आसताचो उडास काडया कोणा खातीर मागता म्हूण बसावन ह्या पवित्र पून शेताक आमी आयल्या तांचो सगळ्यांचो एक घडी बरो उडास काडया तांकां जेजूक समर्पून दिया सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया प्रार्थुया
ये देवा विची सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. म्हजे नावी संगीत मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेता जेजूचे उतर आमकां प्रेरणा दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरी काळजां आनी मोगा बरी एकवटां भक्तीन आमी चलया देवाच्या मंदिरांत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणींनो, क्रिस्त जयंतीच्या काळार आतां आमी आसाव आनी नव्या वर्साचो दुसरो दीस आयचो जावन आसा. आयच्या दिसा आमी 3 संगती पळयता. पयली जावन आसा एकामेका भेट करची. दुसरो विशय जावन आसा आमची अस्मिताय वळखून घेवची, आयडेंटिटी. आनी तिसरें जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवची. हे तिनूय विशय आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटात. ते चडीत मापान आमी प्रसंगा वेळार जाणा जावचे. आनी आतां हे मिसाचें बलिदान देवाक मानवता तशें भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया आनी आदारलेले सर चुकी आनी पातकां आतां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून घेवन तुमकां बरी एक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बवरत्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गोवळे तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तूं वें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वासाक मोगाच्यानो फोटकिरो म्हणल्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलो फोटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. जे कितें सुरवेर आमी आयकलां ते तुमचे सवे सांबाळून व्हरा. सुरवेर तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां ते हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशान शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवे जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयसरच्या बदलाक पातयेनेन ताका लागीं सरतल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवून देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवून देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. शानांगावचेर आपली दिताने उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या. विश्वासी मोगासो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकांशे आमच्या देवाची सडवून देखली. उद्गारा. Alleluia, 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 alleluia. आदी मोगा परत्यान आनी सबातरांनी तावद्या मुखा देव आमचे पुर्वजां लागीं उलयलो.
पूण ह्या शेवटच्या काळार आपल्या पुता मरी पातो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुवाव प्रमाणे येजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तूं कोण म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांत याजकांक आनी लेवितांक धडयल्ल्या वेळार जुवावन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण ताणीं ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणीं परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयेन तूं कितें म्हणटाय. जुवावन तांकां इजाइया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोमियाची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिसांवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांव कशें सवाल केलें. तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादीय न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय. जुवावन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वाण्याचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हे बेतानियांत यॉर्दानचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचे उत्तर हे वाटेनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. क्रिस्त जयंतीच्या काळार आमी आसा. संतोशाचो वेळ हो. कित्याक क्रिस्त जल्मला आनी फाटल्या दिसाची हरी एका दिसाची वाचपां आमकां जेजू क्रिस्ताच्या जनना विशीं सांगतालीं. पूण आयच्या दिसा वाचपां बदल्ल्यांत आनी जुवांव बाप्तिस्ताक मदें हाडला. जुवांव बाप्तिस्ताचें आयचें चित्रणच दुसरें. आनी आयच्या दिसाच्या सुवार्तेंत आमकां 3 विशय कळटात. हांवें तुमकां येदोळ सांगलें. एक भेट, दुसरें अस्मिताय आयडेंटिटी आनी तिसरें साक्ष. जुवांव बाप्तिस्त तुमकां आनी म्हाका कळीत आसलेल्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकान दिल्ल्या प्रमाणे पवित्र स्नान दिवन आसलेलो. उदकान तो स्नान दितालो. बेतानियाच्या लागसार जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी तो स्नान दितालो. स्नान कोणें दिवयेत. हेड्डा बड्डान वचोन स्नान दिल्यार कोणी येनात. स्नान काणगेचे जाल्यार तो मनीस स्नान दितालो तिकेशे व्हडलो मनीस जाय भिकाऱ्या लागीं पयशे विचारून कोण येतात ते वचनात. तितकेशे बरें घरांनी पळयल्यार येतात. हांगा गेल्यार कांय इल्ले मेळ्ळात. आनी व्हडल्या थंय गेल्यार इल्ले चड मेळ्ळात. भीक मागतले पळोवन आसतात. खंयच्या घरा गेल्यार जायत. हांगाची मनशां इल्ली जनरस. थंय गेल्यार खंडीत मेळटा. तशें वो स्नान दिवन आसल्या वेळारच सबार लोक स्नान घेवंक येतालो. आनी तें स्नान उदकाचें स्नान जिणी बदलावपाचें स्नान जावन आसलें. त्या देखून खंडीत पयलो पॉयंट आमचो आमी उडास दवरीत. स्नानीक जुवांव बाप्तिस्त त्या काळार भारी फेमस जाल्लो. देखून लोक स्नान घेवंक येतालो. जॉर्दानच्या पेले तडीर तो आसलो.
आनी थंयसर कितें घडटा म्हणलें आयच्या सुवार्थेचें पयलें वाक्य सांगता. जुदेवानी वो कोण गे चे हाची वळख ना न्ही आमकां. देखून याजकांक आनी लेवीतांक ताच्या चर्चेन धाडले. तो कोण म्हूण समजून काण घेजे आमकां. तो आमच्या पक्षाचो गी दुसऱ्या पक्षाचो गी. तो अधिकार मुखार मुखार वचत जाल्यार फाटलावदारी चड चड जायत जाल्यार आमी पुस्क जाता. तोच वयर येता असले बरा चिंता मतींत आसले तांच्या. त्या देखून तो कोण म्हणून विचारूंक धाडले. आतां तें पळोवचें पयलें आमी पळया जेजू आनी जुवांव बाप्तिस्ताची पयली भेट. कोण सांगशात म्हाका पयली भेट तांची खंय जाल्ली म्हणून. पळय कोणाक म्हणी कळटा गी. व्हेरी गुड. मरी एलिझाबेथेक भेटली. फिजिकल आयज कुडीच्या दोळ्यान तांणी एकामेका पळोवना पूण आत्मीक शक्तीन तांणी पळयले. त्या देखून एलिझाबेथीच्या कुसव्यांतलो बाळक ओडलो. ताच्या सैमाचे पातक धुवन गेले. पळया भेट म्हळ्यार काली लागीं वचून बसचे मात्र न्ही. मरी एलिझाबेथेक भेटली आनी एकामेका पळयले आनी गर्भांत दोगांयचेय बाळ आसा. जेजून जुवांव बाप्तिस्ता पळयलें आनी वळखलो आनी जुवांव बाप्तिस्त जेजूक वळखलो. तशें तांची भेट जाली. भेटो भारी गरजेच्यो. पयले आमी आबाक भेटचें म्हळ्यार आबाच्या घरा येचें, व्हडली मांयच्या घरा येचें, एक हप्तो रज्यान थंय रावचें. ताच्या उपरांत पुरा खेळ खेळचे. लगोरी मागीर कुट्टी दोंडो मागीर गुटयो ते बरो आशिल्ले. ते पुरा खेळोंक आनी आमी येताले. हांव थंय गेल्यार मागीर न्हय आसा जाल्यार उपयोवचें. आदले दीस भारी बरे दीस भेटचे. आतां व्हडल्या फ्लॅटांत आसल्यार इशिल्ल्या फ्लॅटाचे तिशिल्ल्या फ्लॅटाक वचनात, भेटोच नात. आबा व्हडली मांयचे पिक्चरूच ना, मोबायलारूच पळोवचें आबा व्हडली मांयक. पयले टीव्हीचेर पळोवचें आसलें. आतां टीव्ही सोडून आतां मोबायलारूच गेल्ल्या कडेन बरी येता. त्या देखून भेटो बारी उण्या जाल्यात. पयले फेस्ताच्या दिसा पळय जे सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर सैरींत सैरी आनी सैऱ्यांक एक घर जावन आनी एक घर जावन मागीर एक आनी तिके प्रायवत आसल्यार दादले मनीस एका घरांत जावन एक एक काल्ली खाण घेवन लास्ट घरा येतना चलोवंक जायनातलें. पूण भेट करतले आनी असलो देवळांक उडास तांकां उरतालो. हळे आमची दायजी येतात, ओली मनीस येता, ओलो येता, पुरो येतात आनी सगळें भेट करतलीं आनी उडास तो जिवो करतली. कुटुंबाचो बांद घट करतले. पूण आतां ना. आतां एक कडेन वचोंक कस जाता आनी मस्त भुरगीं येनात जाल्यार न्हू मस्त सैरी येनात. आमकां एकलोच आशिल्लो सैरी नात. खंय येचें? आबाक नातूच ना, एक नात मात आहा. तली सिच्युएशन आयला. त्या देखून भेट करचें बारीक गरजेचें. फोनार उलोवंक जाता, जायना म्हणना हांव, पूण फोनार उलोवचें की भेट करचें, एकामेकाक सांगाता बसून उलोवचें, सांगाता जेवचें बारीक गरजेचें. एलिझाबेथेन मरियेची भेट केली. केदाळां भेट केली. केदाळां ती जाणा जाली. एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गुरवार म्हणून तिका आतां कोण आसा? जाकारी मातारो ताका कालें कोत्ता. बायल मनशांकच चुकत. त्या देखून ह्या संदर्भार हांवें तिका भेटत जाय, तिच्या सांगाता रावत जाय, तिची सेवा करीत जाय म्हणल्या उद्देशान ती भेट करूंक गेली. आनी थंयसर जाली आनी एक भेट आमी सांगलेली बाळका जेजूची तिच्या गर्भांत आनी जुवांव बाप्तिस्ताची. अशें आमच्याय जिवितांत कितलेय आमी हुद्देदार आसूंक पुरो, व्हडलोय पोस्ट आसूंक पुरो, कितलोय पयसो आसूंक पुरो, एक दीस मोरोंक आसा म्हणलें खंडीत. त्या देखून मरच्या पयलें आमी मनीस जावन जिये जाय जाल्यार तेदळा सैऱ्या दैऱ्यांक कुटुंबाच्यांक भेट करचे रिवाज जिवी करूंक प्रयत्न करीत जाय. दुसरो विशय आयच्या सुवार्थेंत आमकां मेळटा अस्मिताय, आयडेंटिटी म्हणटात. तूं कोण? हांव बायल मनीस कळटा. तूं कोण?
हांव जुवांवची बायल तो संबंध जालो संबंध आनी तूं कोण कळ्ळें म्हण सांगचें हांव ऑफिसर तो तुजो पोस्ट जालो तूं कोण हांव जॅनेट तें तुजें नांव जालें अखेरीक तूं कोण म्हण येतना हांव कोण म्हाकाच गोत्तू ना हांव कोण म्हणून म्हाकाच गोत्तू ना म्हजे थंय आशिल्लीं लिपोवन आसलेलीं ताल्यांतां समेत म्हाका गोत्तू ना आनी ती उक्ताडाक हाडल्यार आमची अस्मिताय कितें म्हण कळटा अस्मिताय आयडेंटिटी आयच्या वांजेलांत पळया जुदेवांनी जण धाडले आनी आयले आनी जुवा मला कितें म्हणाले तूं कोण सवालाचें जाप ताणें सवालाची जाप दिवच्या पयल्यान आनी एक सवाला वयर सवालाचो सलाद म्हणटात बळे तशें दुसरें सवाल तूं क्रिस्त गी म्हळ्यार तांकां गोत्ता आसलें क्रिस्त येवचो आसा म्हणून तूं क्रिस्त गी न्हय तूं एलिया गी कित्याक एलिया प्रवादी रथाचेर बसून उज्याच्या रथाचेर बसून सर्गेच्या राजाक गेल्लो आनी परत तो येतलो म्हणली एक प्रतीत आसली परत तो येवंक आसा त्या देखून भविश्यात तूं एलिया गी न्हय तूं प्रवाद्या पैकी एकलो गी तिसरें सवाल हांव न्हय अरे तिनी सवालांक न्हय 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 तर तूं कोण क्रिस्त तूं न्हय एलियाय न्हय प्रवाद्या पैकी एकलोय न्हय तर तूं कोण तें सवाल ताणी जेजूक विचारलें आनी ताची जाप कितें ते सवाल ताणी जुवांवक विचारलें आनी जुवांवची जाप पळया सोम्याची वाट नीट करा म्हण अरण्यात बोब मारतेलो ताळो इजाया प्रवाद्यान बरोवन गेल्लें तीच उतरां ताणें उपयोग केली आनी सांगलें सोम्याची वाट नीट करा म्हण अरण्यात बोब मारतल्याचो ताळो अरण्यात बोब मारता कोण आयकता अरण्यात बोब मारल्यार अरण्यात कोण आसता कोण आसा वाघ आसतात सिंह आसतात हस्ती आसतात मागीर लोक आसना अरण्यात म्हळ्यार त्या जाग्यार बोब मारचो ताळो लोक आयकना जाल्यार बोब मारचो ताळो तो बोब मारनूच वेता आनी हो ताळो कितें सांगता पळया हो ताळो जेजूच्या आगमना विशीं सांगता तो येवचार आसा इमॅन्युएल येवचार आसा हो ताळो ताका स्विकार करूंक तयार करूंक सांगता तुमची काळजां मनां तयार करा तो येवचो जालो म्हूण सांगता हो ताळो माऊल्यांचें जीवन जियोंक आमकां प्रेरण दिता ताचे वाट तयार करची म्हळ्यार आमच्यो वाटो सारक्यो करच्यो आमची जिणी बदलोवची आमच्या जिणयेंत आसलेले खोटेपण नाश करचें स्वताच्या वाट्यान जियोवचें न्यायनीत आदारची सेवेचें जीवन जियोवचें हे सर सांगतलो थाळो तो ताणें ताचें नांव जुवांव म्हणून सांगलें ना ताणें ताचो हुद्दो सांगलें ना ताणें ताचो संबंध सांगलें ना तो म्हणलो हांव एक ताळो मनीसाचो ताळो तर मोगाचें न्हू आमकां ताळो जावंक साध्य आसा आमी ताळो जायचे वॉयस ऑफ द वॉयसलेस म्हणटात न्ही थोड्यांक वॉयस ना कित्याक तांच्या जिवितांत तांकां हुद्दो येना मान येना गौरव येना सादे मनशां पाड मनशां न्हय बरीं मनशां सादी मनशां तांच्या सदेपणान तीं जियेतात तांकां शिकप ना आनी एकल्यान सांगलेलें सत तेंचो पातयेवन जियेतात आदी एवढी मांडकुरपण म्हणली सरकार गेली गुत्ताय तुमकां मांडकुरपण मलगड्यांक पुरा गुत्ता तेर्स म्हणटाली कोण धनीन तेच म्हणटाली कामाची सद्दां पळयता एका कालें करता ही अशें करता म्हणटा
एक दीस धनी काय विचारलें तूं कालें करताय म्हण म्हाका सांग आमी तशेंच करता म्हणून धनीन हें कामाचें वय हांव मांडगुरपण म्हणटा म्हणली मांडगुरपण जालें तिका गुर्तुना तिणें सतपात येली ती वचून मांडगुरपण 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 म्हणून रावली अखेर मेल्ल्या उपरांत काय हिचें कोंत आनी ही खंडीत सरकाराची कश्ट पूण मांडगुरपण म्हणली सरकार गेली खंय तिच्या सत्यान जी येयल्ली मांडगुरपण म्हणली सरकार गेली आनी तेर्स गेल्ली सीदा लुसिफेरा कडच्यानच गेली म्हणजे ताळो नातलेल्यांक ताळो जावचें जुवांव बाबतीस्त ताळो नातलेल्यांक ताळो जालो जेजू क्रिस्त ताच्या जिवितांत ताळो नातलेल्यांक ताळो जालो दंडसतल्यांक ताणें सवकासाय दिली म्हूण सांगतात दंडसतल्यांक सवकासाय दिली म्हळ्यार ताळो नातलेल्यांचो ताळो जालो तुका आनी म्हाकाय ताळो नातलेल्यांचो ताळो जावं थोड्यांक म्हळ्यार गोत्तू ना कशें करचें कितें करचें तांकां वचून कुमोग करचें थोड्यांक सवलत्यो मेळच्यो कश्यो काणयो गोत्तू ना तांकां वचून कुमोग करचें आनी तांकां सवलत्यो मेळच्या बरें करचें ही पुरा ताळो नातलेल्यांक ताळो दिवची कामां जेजून केल्ली आनी जुवां बाबतेस्तान केल्ली ती जावन आसात तर तूं कशें स्नान दिताय तूं प्रवादी न्हय क्रिस्ती न्हय एलियाय न्हय तर तूं कशें स्नान दिताय तुका खंयचोच हुद्दो ना वॉट कॉम्पिटन्सी यू हॅव कोणें तुका अधिकार दिला पवी स्नान हें स्नान दिवंक आमची जिणी बदलूंक सांगूंक तूं कोण सवालां आनी जुवां बाबतीस्त म्हणटा हांव स्नान दितां उदकान जिणी बदलापा खातीर पूण म्हज्या उपरांत एकलो येता म्हज्या की पयले आसलो म्हज्या उपरांत तो येता ताच्या पांयांचे वाण्याचे कट सोडोंक हांव योग्य न्हय कांय भोवशा वाण्यांक कांय बांदचे आसले कोणा देखून कट म्हण दिलां त्या टायमारचे वाणे आनी आतांचे वाणे दुसऱ्या आतांचे आमचे स्लिपरां आनी सँडल तेंपरां वाण्याचे कट सोडोंक हांव योग्य न्हय त्या वेळार जेजू इनसिग्निफिकंट कोणाकच जेजूची वळख ना आनी जुवां बाबतीस्ट इज व्हेरी सिग्निफिकंट सगळ्यांक कळीत आसलो मनीस इतल्या व्हडल्या हुद्द्यार इतल्या व्हडल्या म्हत्वाचो मनीस फोट मारिना सत लिपय नासतना सांगता म्हज्या फाटल्यान येवचो आसा म्हज्या की व्हरतो आमचे राजकीय फुडारी जाल्यार तांकां सांगल्यार चॅक तांकां सकले दवरा हांवच व्हरतो म्हज्या उपरांत कोणी येवचो ना हांव वचूं संवसारांत दोग जाणांक एकलोच संवसारांत दोग जाणांक सोडवण मेळटा जाल्यार एक म्हज्या पुताक आनी म्हाका आनी एकल्याकच मेळटा जाल्यार ती म्हाका मात्र अशें उलोवचो काळ तो म्हणजे इम्पॉर्टन्स ताका दाखोवच्या त्या संदर्भार जुवां बाबतीस्ट म्हणटा ना म्हज्या की व्हरतो आनी की येता ताच्या पांयांच्यो वण्यांचो कट सोडोंक हांव योग्य ना एक दाखयता खालतेपण दुसरें जेजूक तो साक्ष दिता येवचे आसलेल्या जेजूक तो साक्ष दिता आनी आमकां मेळचो संदेश आमच्या जिवितांत आमी जेजूक साक्ष दिवंक जाय आनी खालतेपणाचो स्पिरीट आपणावंक जाय खालतेपणाचो जो स्पिरीट कोण आपणायता तो वर्तो जाता ताका वर्तेपण लाभता आनी सांगाताच आमी जेजूक साक्षीदारां जाता त्या देखून मोगाच्या भावा भयणींनो आयचे 3 पॉयंट्स आमी घरा व्हरचे बांदून व्हरचे म्हणना तकलेन व्हरचे आनी जिणयेंत जियोवंक प्रयत्न करचे पयलें जावन आसा एकामेकाची भेट करची सेसमाराची भेट करची कश्टांत आसलेल्यांक वचून मेळचें तांचे लागीं उलोवचें बरो संबंद दवरचो एक दुसरे विशय आमची अस्मिताय आमी कोण म्हणून जाणा जावचें येदोळ कोणाक गोत्तू ना जाल्यार आजिल्ले प्रयत्न करा हांव कोण म्हजें नांव म्हाका गोत्ता सांग बरो म्हजो हुद्दो गोत्ता सांग बरो म्हजी ग्रेस्तकाय गोत्ता सांग बरो पूण नीज हांव कोण म्हजें पातके जिवन बैल्यांक कोणाक गोत्तू ना म्हाका एकल्याक मात गोत्ता आसा कितल्योश्यो लिपोवन दवरल्यो संगती म्हाका मात एकल्याक गोत्ता आसात
समाज पळयता म्हाका बारी व्हडलो मनीस, जनरस मनीस, बरो मनीस, हाच्या कांय तकले भितर कांय बरेंच बरोवन गेला म्हणून कितली कुसोडाय आसा म्हण ताका मातगोत वैगी न्ही. हर एकल्यानी ताच्या ताका जिवनाचेर पळयल्यार ताची अस्मिताय कितें म्हूण कळटा. आनी तिसरो विशय आमी जाणा जाय आनी घरा वरीचय जाल्लो जावन आसा, जेजूक साक्ष दिवचें. हर एका आमच्या बऱ्या कामाद्वारे आमी जेजूक साक्ष दिवचें. हे तिनी आमच्या जिवितांत जियोंक जाय आसली कृपा आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या पात्रोन सा जुवो पॉल दुसऱ्या मुखांतर जोडून घेवया. आमेन. बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे जरूर आमचे, तुका मी समर्पिता. उंडो आदी वायता कासो काडी किरकोळ तरी उर्वो मोगाचो, उंडो वांसो आदी वायता कासो काडी किरकोळ तरी उर्वो मोगाचो. बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्व आमचे, तुका मी समर्पिता. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्रच्या दावा सरस्पोदिवम म्हणून घेवं. सरपदवेदार आनी बहुवर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन सासणाची सडवण जोडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा थंय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसान हो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत काय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो, समेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात उंचगी तुका जय जय जय, उंचगी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची त्याच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबाड तसो गोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मन आम्ही समरता तुझे कोणाची बंद आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक आम्ही अद्वैता तुझ्या येण्याक आम्ही अद्वैता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पर्जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजेती सोपोती बगेवन धर्मदुता बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक मुक्षितांव तशें आमचे पातखां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्र आयकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक वळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो तुमचे
एकामेकाक शांती देवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाळक जावन ह्या संवसारांत जल्मा येयल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता तुझ्या येण्यान राखून रावता. ये वेगये म्हूण लालून मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्यान राखून रावता. ये वेगये म्हूण लालून मागता. ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावला. काळजाद उगड रावला. तुझे घरी येवन पावला. काळजाद उगड रावला. रास्तू दर्या बिडला. निवास म्हज्या घरा. निवास म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता. तुझ्या येण्यान राखून रावता. ये वेगये म्हूण लालून मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजा स्वागत करता. तुझ्या येण्यान राखून रावता. ये वेगये म्हूण लालून मागता. ये तूं सोम्या परता. प्रार्थोया. सर्गेच्या बापा भगवान जुवांव पौल दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता सासणाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. आयकल्ली सुवार्ता विश्वासीपणी जियोंक हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदितां सर्व
सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां बागी सुवा दुसऱ्या वंदितां सबूत तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली सर्वोनेची महिमा शिकयली कुसा सोगूची जिविता विना तुझ्या दिली वर्णिता बागी सुवा दुसऱ्या वंदितां सबूत तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पून तळार आमी आयल्या जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन आमचे जायते इरादे आमची तेसांवां आमकां फावो जाल्यांत देवाक जावं मान आनी ओगळाप मेळिल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिल्यांत वैयक्तीक आनी तशेंच कुटुंबा जिवितांत मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिल्यांत अवघडांतले राखिल्ल्याक एक स्त्री अर्गां दिता एक घडीभर आमच्या मोती काडया आमकां जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जाल्लें बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया. भो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवीक काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासून देवा लागीं विनंती कर हे बागेवन हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवाक तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजसंतान तुज्या जिवितांत पसरली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां मोग कर तुजी मागणी जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कोसायल्ल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन बसा जायती देसावां घेवन ह्या पून तळार आमी आयल्या एक घडी बोरू ती सगळीं देसावां जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक आमी समर्पून दिवया तुमी घाल्लीं देसावां हे दोळूच आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत देवाक समर्पून दिल्यांत एका दादल्याक आर्नियाच्या पिडेतावन बरेपण मेळोवंक रस्त्याचे समस्ये इत्यार्थ जावन घराक लायसन्स मेळोवंक जाग्याचे बाउंड्रीचे समस्ये इत्यार्थ जावं कोर्ट केसींत जैत मेळोवंक फोटो केस रद्द जावंक दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक एकल्याक बरी सैरीक आनी लग्न जिवीत बरें जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक
कॅन्सर पिडेतावन बरेपण मेळोवंक दोगां मागतात. एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन काम करूंक, परगांवान बरें काम मेळोवंक, आमाल पियोण्यातावन सुटका मेळोवंक तेगां जाणां मागतात. पुताक बरो फुडार मेळोवंक, कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक, चल्याचें शिकप बरें जावंक, दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक दोगां जाणां मागतात. काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभोवंक दोगां जाणां, एकल्याच्या पांयांची गरज गूण जावंक, आवय बापयच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, बरी भलायकी प्लेटलेट कावंट चड जावंक, एलर्जी गूण जावंक, पुताक बरी जिणये सांगातीण कश्ट उणें जावंक, पुताक बरें काम मेळोवंक, अडकळी नासतना एकल्याचो गरजागो विकून वचोंक, रांदवायेक आयिल्लो रोग निवारूंक, कुटुंबांत सर्वांक भलायकेचें देणें, पुताक बरें काम मेळोवंक, पती पत्नीन मोगान तशें कुटुंबांत सोडजोडीन जियोवच्याक, दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत, जाग्याची RTC मेळोवंक, घरांत भाड्याक वकाल मेळोवंक, परगांवान काम करच्या पुताक ताच्या कामान भद्रती मोतीक उजवाड लाभोवंक, वायट संवयांतावन सुटका, कठीण हातपांयांची दुखुणी जावंक, गोवाची दाव्या हाताची कठीण दुखुणी जावंक, हात नीट जावंक, विजा मेळोवन काम मेळच्याक, मांयची आंग उलोवप पोटान दुखुणी जावंक, ताप आनी पोटांत इन्फेक्शन आसच्या पुताक बरी भलायकी, ह्या दिसांनी ताप ताळो दूख शेळ जावन जायती आमची भाऊ भयणी कश्टोन आसात तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. भुरग्याचे इमोशनाचे समस्या ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, पुताचें गेल्लें काम फाटीं मेळोवंक, बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक, काजारी जिवितांत कश्टोवच्या एकल्याक सावकासाई मेळोवंक, गोवा आनी बायलेन एकवटान जियोवंक, भुरग्याचें हट्ट आनी किंकराट उणी जावंक, जावयाचें बिझनेस बऱ्या तरान जावंक, रिणांतले सुटोवंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, ऑपरेशन केल्ल्या हाताची दूख उणी जावंक, काम करूंक साध्य जावंक, न्हीद पडोवंक, हातपाय मुयेवचे आनी वांकळां येवची उणी जावंक, भुरग्यांनी वडिलांक बऱ्यान पळोवंक, परगांवाक वेचें पयण बऱ्या रितीन जावंक मागलां. दोंपरा गांठीचे समस्ये परिहार जावंक, गांठींक बोळ मेळच्याक, एकल्याक आमाल पियोणें सोडूंक कुरपा, कुटुंबांत शांती समाधाने खातीर बरी सैरीक शिकोवंक बरी मोत दोगांक, जाग्याची RTC बेगीन हाताक मेळोवंक, भाड्याक दिल्लें घर फाटीं मेळोवंक, कुटुंबान समाधान माया मोग एकवट सोडतोड आसचे बसोत, ICUंत आसच्या एका पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक तेगां जाणांनी मागलां. आस्पत्रेंत भरती जाल्ल्या पिडेस्तांक बरी भलायकी, जागो फावो त्या मोलाक विकून वचोवंक मागलां. आनीक जायते साबार इरादे आमच्या काळजा मनांनी आसात, मौनपणी ते आतां जुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक आमी समर्पून दिवया. तूं आमकां भाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय, मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी, शिकी एक दीस मोरये माये आनी संतां भक्तां संगी सर्गीच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाडूंक आमकां पावस जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता, स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमोपयांका ते विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्गांनी संवसार, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे हासो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपटलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवो पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां निवार.
आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कशें वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे आमेन. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आलतरेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. मनादीक दोतोर रोनाल्ड गुटिन्नो आमच्या पून शेताचे रेक्टार तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या रेक्टार बापांनी हें भोवमान तांच्या हाताक हस्तांतर करी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. तांकां जोरान ताळयो दिया. देव बरें करूं. पूर्णाक स्पॉन्सर जाल्ल्यांक आनी तशेंच आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांनी मुखार येवन मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जोशना डिसोजा वेलांकाणी वाडो आयच्या दिसा जेवण दिवन आमकां आदार दिला तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमचो पात्रोन जुवांव पौल दुसरो भरपूर आशिर्वादां जेजूतावन मागोवन धाडून दी म्हूण आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो मिशेल एब्र्यू जल्म दिवसाच्या संदर्भार बॉम्बे मार्गरेट रॉड्रिगस सान पाऊल वाडो आशेर वियोन पिंटो 6व्या वर्साचो जल्मदीस तांकां जल्माचे शुभाशय पाठयता. कुलशेखर फ्रांसीस फिरेरा अर्गां जावन तांणी हांगासर दिलां बॉम्बे तांचो मेस तांचो एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आधुनिक काळांतलो कर्नाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. कर्नाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. Soli povise beso Krista dal buclo pulo dillo Eucharistan mokshikello Mătu bagi vom măriso Soli povise beso Krista dal buclo pulo dillo Sanso mokshikello Mătum bagi von mărieso Bagi von
तूं बगरास्रो सर्वांक सर्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बगरास्रो सर्वांक सर्मान वाल्लो मुखार सोवे आमकां बऱ्या आशिर्वाद दिवा आमकां भाग्यवान जुआम पावल दुसऱ्या आमा पासून विनंती कर भाग्यवान कुसाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.